अंदू गोंयांत जून म्हयन्यांत डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जावन 60 डेंग्यू केशी सांपडल्यो। दक्षिण गोंया परस उत्तर गोंयांत डेंग्यूच्या दुयेंतींचो आंकडो चड आसा। उत्तरेंत 58 जाल्यार दक्षिणेंत 8 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडले। गोंयांत पोरूच्या तुळेंत अंदूच्या वर्सा 140% डेंग्यूच्या केशींनी वाड जाला ह्या जून म्हयन्यांत, अशी माहिती भलायकी खात्याची उपाध्यक्षा कल्पना महात्मे हांणी दिली। जून म्हयन्यान वाडल्यो त्यो केसी ह्या वर्सा मेनली नॉर्थाक चड वाडल्यो। आउट ऑफ द 60 केसी ज्यो आमच्यो वाडल्या न्ही, त्यो नॉर्थ गोवाक 52 केसीस एंड साउथ गोवाक 8 केसी। सो साउथ गोवा इज जस्ट दॅट वास्को, सदांचो वास्को, कोर्तालीम आनी मडगांव ह्या एरियान जाल्यार मदीं त्यो थोड्यो काळंगा जाल्यो, त्यो काणकोणा जाल्या त्यो। Main reason for the North Goa to increase were maximum cases increase. The 17 confirmed cases were in Mapsa, and Mapsa the reason is at IDC, Kharaswado आणि खोर्ले हे दोन एरियान खूप रेंटेड पॉप्युलेशन आसा, मायग्रंट सेटलमेंट एरिया, IDC खूप मायग्रंट्स आसा, सो दॅट कुड बी वन ऑफ द कॉज। देन वी हॅड इन कोळवाळे वी हॅड इन्क्रीज बिकॉज ऑफ मेनली इन वन एरिया, थिवी एरिया। थिवीन थंय पयलीं म्हणजे कंस्ट्रक्शन, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन स्मॉल एरिया। इन द होल ऑफ थिवी देर आर मोर देन अबाउट 40 काय 45 constructions, big construction. So lot of migrants are there, lot of migrant settlement areas there, lot of scrapyards are there. This could be one of the reason, because scrapyards आसा तांकां आमी सांगतात कितें म्हणून तुमचे सगळे ते रिसेप्टिकल्स कितें आसा भितर दवरा किंवा धापून दवरा, and all of a sudden in June we had lot of rains. So that could be one of the reason, and we had in Thivi scrapyards, construction site, migrant settlement area, Mapsa, Kharaswado rented populations आणि IDC. मागीर आमकां साकळे थोड्यो केसी जाल्यो। साकळे जाल्यो म्हणटा त्यो हांगा कारापूर, हावसिंग बोर्ड एंड विठ्ठलापूर हांगाय खूप आमकां अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस आशिल्ल्यो, आणि देर आर लोकल्स हॅव गिवन देर हाऊसेस और दे हॅव घरां बांदल्या, म्हणजे तांकां रूम बांदून दिल्या। सो देर वॉज लॉट ऑफ कंजेशन, लॉट ऑफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस, दॅट कूड बी वन ऑफ द रिजन।